आयज फाल्यां करीत आता 1.5 वर्ष जाले तरी मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा सुरूच आसा। मात प्रत्यक्षात काय मंत्रिमंडळात फेरबदल जाल्ले दिश्टी पडना। अधिवेशना उपरांत मंत्रिमंडळात फेरबदल जातलो अशें प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगिल्ले। गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतलो काडून उडयले उपरांत मंत्रिमंडळात एक जागा खाली जाल्या। गोविंदाक दिल्ले मंत्रीपद आपल्या पदरात पाडून घेवपा खातीर सभापती रमेश तवडकार तयार आसा। तवडकारा बराबरच कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो, मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार आनी मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत मंत्रीपद मेळोवपा खातीर धोपराक बाशिंग बांदून तयार आसा। दुसरे वटेन पर्यावरण मंत्री आलेख सिकेराची भलायकी सामकी ना, ताका लागून ताचे मंत्रीपद घडये वचूं येता। सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण चवथीच्या मुहूर्ता पयलीं मंत्रिमंडळाचो मुहूर्त निश्चित जातलोसो दिसता। होच विशय घेवन प्रदेशाध्यक्ष दामून दिल्लीत वचून राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांची भेट घेतली। दुसरे वटेन आसाम दौऱ्याचेर आशिल्लो मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत भायले भायर दिल्ली गेला। आता मंत्रिमंडळ फेरबदलाचो मुहूर्त केन्ना काडटात हे ते दोगूय गोंया आयले बराबर कळटले। जून म्हयन्यान गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतल्यान काडले उपरांत नवो मंत्री गोविंद गावडेच्या जाग्यार कोण येतलो, तशेंच आलेख सिक्वेरा जो मंत्री आसा तो मंत्री तेजी भलायकी सारकी नाशिल्ल्यान तेजे जाग्यार सुद्दां नवो मंत्री येवपाची शक्यता आसा अशें फाटल्या दिसांनी वारे चलताले। सो हितून भितर मंत्रिमंडळान फेरबदल केन्ना जातलो हो जो प्रश्न आसा तो परत एकदा उप्रासलेलो। तशेंच तुम्ही जाणा आसतले फाटले 1.5 वर्स जाले मंत्रिमंडळान फेरबदल जातलो ही जी चर्चा आसा ती गोंयभर सुरू आसा। सो आता ते फाटल्या दिसांनी अशें आयकूंक येयल्लें की विधानसभा अधिवेशन जे आसा ते अधिवेशन जावन खंय तरी मंत्रिमंडळान फेरबदल जावपाक शकता। त्याच बरोबर जो काणकोणचो आमदार जो सभापती रमेश तवडकर जो आसा तेका मंत्रीपद मेळटलें हेवूय सगळे चर्चेन आशिल्लें। आनी त्याच बरोबर दिगंबर कामत, मायकल लोबो, संकल्प आमोणकर हेंचीय नांवां खंय तरी मंत्रीपद मेळपाची शक्यता आसा अशी तेंचीय नांवां येताली। पूण जेन्ना सभापतीचो जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना सभापतीक रिजायन घालपाक लागून अशी आवाज येयलो की विधानसभा अधिवेशन सोंपता लास्ट 2 दिसांक असो आवाज येवपाक लागलो की सभापती रमेश तवडकर जो आसा तो सभापतीचो राजिनामो दितलो कित्याक ताका मंत्री करपाचे आसात। पूण सभापतीचो राजिनामो जो रमेश तवडकर आसा तेणी तेन्ना दिवना। पूण आतां तो राजिनामो केन्ना दितलो असोय प्रश्न उप्रासता। आनी त्याच बरोबर हे जे मंत्रिमंडळान जे फेरबदल जावपाचे आसा तितून भितर ही जी चर्चा आसा ती परत एकदा सुरू जाल्ली आसा। कित्याक काय म्हटल्यार काल मंगळाराक BJPचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हो जो आसा तो BJPचो जो सरचिटणीस BL संतोष हांकां मेळोन येयलो, हेंची वांगडा तेणी मिटींग घेतली। त्याच बरोबर आसामान आशिल्लो मुख्यमंत्री डायरेक्ट आसामांतल्यान भायले भायर दिल्ली गेल्लो आसा आनी दिल्ली तेंचे आयज जी एक मिटींग आसा ती मिटींग एक वरिष्ठ जो नेता आसा BJPचो तेजे कडेन ही मिटींग जावपाची आसा अशी आमकां सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळिल्ली आसा। सो ह्यो ज्यो 2 मिटींग दिल्ली ज्यो जाल्ले आसात हितून खंय तरी परत एकदा मंत्रिमंडळान फेरबदल जावपाक शकता हे जे वारें आसा ते तयार जाल्लें आसा। आनी अशें सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळिल्ली आसा गोमंतक टीव्हीक की हे जे मंत्रिमंडळाचो जो फेरबदल आसा तो चवथीचे पयलीं जावपाक शकता। चवथीचे पयलीं मंत्रिमंडळान फेरबदल जावन हे जे नवे मंत्री जे गोंयांक मेळपाक शकता। सो हेकाच लागून ही मिटींग दिल्ली जाल्ली आसूं शकता। आतां हितून कितले पासून खरें आसा आनी कितें पासून जातलें हे जेन्ना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत असो BJP प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक जेन्ना गोंयान पावतले तेन्ना तेंचे कडल्यान जे कितें उत्तर मेळटलें आनी कितें एक्झॅक्टली त्या मिटींगेक ह्यो ज्यो 2 मिटींगी आसात त्या मिटींगांनी कितें ठरलें, कितें जावपाचें आसा हें तेंच्याच कडल्यान बरे पैकी कळटलें। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून।